मंगळवारा मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी पेडण्या नगरपालिकेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचो बुनियादी फातर बसयलो। आपले सरकार पायाभूत सुविधा तसेच मानवी विकासा खातीर कटिबद्ध आसा म्हण मुखेलमंत्री उलयला। ह्या सुवाळ्याक थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकर, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार, पालिकेची नगराध्यक्ष उषा नागवेकर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सेम प्रोजेक्ट हातूरूच आसा, तांचे फिश मार्केटूय बी हेय बी हातूंतल्यान पुराय जातले। आणि आमी एकंदर म्हणटा आसतना जे पुराय पेडणे महालाचो विकास करता आसतना मागीर तो फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट वायज न्ही तर ह्युमन डेव्हलपमेंट वायजूय जावचो हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसता। आमी मनशाच्या विकासाचेर भर दिता म्हणून तर आमी पेडण्यांतली संत सोयरोबानाथ आंबिये ही कॉलेज, ज्या कॉलेजींतल्यान विविध भुरगे पेडण्या महालांतल्यान आज शिक्षण घेता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। 15 ऑगस्टाक मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जाता आसतना एविएशन स्किल सेंटर हें बी थंयसर सुरू जाल्लें आसा। आणि त्याच धर्तीचेर तुमचे कदाचित म्हणजे हांव कन्फर्म म्हणटलो की जून म्हयन्यांतल्यान तुमचे एम्सच्या अंडर म्हणजे ऑल इंडिया मेडिकल सायन्स हाच्या अंतर्गत आयुष हॉस्पिटल आणि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तुमच्या पेडण्या महालात सुरू जाता। ही पेडण्याकारां खातीर खरें म्हणजे एक व्हडली गोष्ट आसा। ल्हानपणापासून पळयता ती बिल्डिंग आसा तशेंच आसली आनी खरेंच आयज एक बरें दिसता की खूब वर्सांनी कितें तरी डेव्हलपमेंट पेडण्यान घडटा। इतलेंच सेमांक सांगूंक सोदता, एक रिक्वेस्ट म्हजी, ल्हानपणापासून आमी पळयतात जे फिश मार्केट आमचें आहा ते कितलींशींच वर्सां जालीं तशेंच तशें आसा। तेका ड्रेनेज सारकी ना, परत मार्केटूय सारकें ना। सो जाता जाल्यार आख्ख्या आमच्या पेडणे तालुक्याच्या वतीन, कित्याक मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक हांगा पेडणे टाउनान येतात, कित्याक हांगासर ऑफिसीस आहात सगळ्यांचे, सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आहात ते। आणि जे फिश मार्केट आहा बेरेस्तारचो जो मार्केट रस्त्यार लागता एव्हरी बेरेस्तारा, तो खंय तरी शिफ्ट करपाचो। गेल्या जेन्ना 2017 इलेक्शन जालें आनी सरकार जेन्ना घडलेलो, एमजीपी बीजेपी घडलेलो, तेन्ना हांवें प्रपोजल दिल्लो, तो खंय तरी फुडें वचोंक ना। सो आजून परत एकदा रिक्वेस्ट करता की खंय तरी एक ह्यो मार्केट खंय तरी शिफ्ट जावपाचो, जेणे करून सगळ्यांक पब्लिकांक वचपाक येवपाक त्रास जावचो न्हू। आयज फावंडेशन स्टोन आयज आमच्या डायनॅमिक सीएमान पेडण्यान येवन म्हणजे इतल्यानूच दिसता कितें आमकां तेजो सपोर्ट आसा आनी हेच्या फुडेंय सपोर्ट आसतलो। हे बरें बरें काम आयज घडोवन हाडलेलें आहा। असोच आमकां सराचो साथ आसचो पेडण्यांक लागून। आनी जे म्हाका तेंच्यांनी आयज हँडीक्राफ्ट जे म्हाका दिल्ले आहा ते म्हाका दिसता तेंच्यांनी विचार करूनच दिल्लो, कित्याक जी पळय कला आसा आमच्या पेडणेकारांच्या भितर, ती कला आमी दाखोवपाचो टायम येयल्लो आहा। तेका लागूनच म्हाका दिसता की म्हाका चेअरपर्सन दिल्लो आसा आयज। स्वप्न पळयात, हे स्वप्न तुम्ही साकार केलेले आसा, पण अजून एक आमच्या एक दोळ्यान स्वप्न आसा आणि ते निश्चितच तुम्ही पुरे करतले। आमचे एक टाउन हॉलाची जी मान्यता आसा ती तुमच्याकडे येणाऱ्या काळान आसतली। साधारण 33 करोडचे जे आसा ते तुमच्याकडे एक विनंती आसा की येणाऱ्या काळान अवश्य तुम्ही ते फुडें व्हरपाचे, कारण आमकां जी निधी उपलब्ध करून मेळटली हे एकच साधन, एकमेव साधन आमकां दिसता। तेन्ना फुडले जे कावन्सील आसतले ते कदाचित वंचीत आसचे न्हू, इतल्या प्रयत्नाने आमी पावल उखललेले आसा। आनी निश्चितच हे स्वप्न आमचे अवघ्या दिसांनी किंवा वर्सांनी तुम्ही निश्चितच पुरे करचे अशी तुमची विनंती करता। आणि तुम्ही हांगासर तुमचो खरो मानादीक वेळ काढून आमची हांगासर उपस्थिती लायल्या बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा।